नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोसकराचो येवकार खबरो विस्तारान. कोमुनदादीचे जमनीर अतिक्रमणाचेर कारवायेक स्टॉप वर्क ऑर्डर काडूंक सरपंच नगराध्यक्षा भशेन कोमुनदाद एटॉर्नीक अधिकार दिवचे. पुलीस फ्लायिंग स्क्वॉडाचो आदार जाय. कोमुनदाद कन्व्हेन्शनात थाराव. कोमुनदादीचे रिकॉर्ड डिजिटायज जावंक जाय. फुल टायम प्रशासक जाय. 3 वर्सांत 2 अधिवेशनां घेवची, 5 वर्सांत न्ही. अधिवेशनात थाराव. कोमुनिदादीचे जमनीर बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवायेक स्टॉप वर्क ऑर्डर काडपाक सरकारान सरपंच नगराध्यक्षा भशेन कोमुनिदाद एटॉर्नीक अधिकार दिवचे. पुलीस फ्लायिंग स्क्वॉडाचो आदार मेळचो. कोमुनिदाद कन्व्हेन्शनात थाराव. कोमुनिदादीचे रिकॉर्ड डिजिटलायज जावचे. कोमुनिदादीर फुल टायम प्रशासक आसचो. 3 वर्सांत 2 अधिवेशनां घेवची, 5 वर्सांत न्ही. अधिवेशनात थाराव. महसूल मंत्री बाबूश आणि गिरी कोमुनिदाद अध्यक्ष तुलियोन कोड ऑफ कोमुनिदादीचेर उलोवप केले. The Code of Comunidad meticulously defines roles, powers, and functions of all authorities, emphasizing the need for constant improvement. Success is not solely dependent on legal structures, but also on the ethical conduct of those involved. Continuous improvement is the key to preserving the essence of the Comunidad institution. Due to the changing times, circumstances, laws, and technology, we do find ourselves sometimes in a very difficult situation to implement some of the provisions that are contained in this code. We need to tell the government that certain reforms, certain changes which are in the form of reforms need to be made to this piece of legislation. महसूल सचिव म्हणटात थाराव मिनट्साच्या रुपात सरकारा कडेन येवनी विचार जातलो. हे आतां रेजोल्युशन तांणी मिनिट्स करपाक जाय आनी रेजोल्युशन जी आयज तांणी एडॉप्ट केल्ली आहा ती गव्हर्मेंटाक धाडटले. गव्हर्मेंट वील एक्झामीन ऑल द रेजोल्युशन्स वॉट एवर कॅन बी डन कॅनॉट बी डन दॅट वील हॅव टू बी एक्झामीन आनी ते एक्झामीन केल्या उपरांत इन अ व्हेरी पॉझिटिव्ह मॅनर गव्हर्मेंट वील एक्झामीन डेफिनेटली सर्टन रेजोल्युशन्स. आय वॉज देर फ्रॉम द मॉर्निंग अख्ख्या डेलिब्रेशन पळोवपाक कळें जालां थंय. मजगती एक्टिविस्टांचो कन्व्हेन्शना वयल्यान बोवाळ. एसआयटी त्यो सगल्यो कोमुनदाच्यो केजी आसा न्हू हांगा जे कितें एन्क्रोचमेंट जाला इलिगल अलॉटमेंट जाला त्यो इन्वेस्टिगेट करचे म्हूण खंय केला एसआयटीन खंय केला. कोर्टाची डायरेक्शनाक सुद्दां कांय वालोर ना. ते सगळे दाखोवपाच्यो गजाली आसता. ह्याचो गव्हर्मेंटाचो हेमू आहा गोंयची जमीन काबार करपाक इंकपाचेर जायते अमेंडमेंटूय हाडले. इनडायरेक्टली डायरेक्टली तेमी इंकून धाडले. आतां तांचो दळ आहा कोमुनदाद प्रॉपर्टीचे. सीएमान क्लियरली स्टेटमेंट काडला की आमी जमनी घेवपा खातीर आमकां इजी करपा खातीर अमेंडमेंट करपाक सोदतात. कोमुनदादीची जागा ही फक्त थोड्या गांवकारांचीच न्हू, सगळ्या गांवची. आतां आमी आमचो करमळे आमी टेनंट आसा शेताक वा दोंगराचे टेनंट आसा. हे सगळे लोक कश्टकरी लोक आसा. आज तांकां कांयच खबर नासतना भायले भायर कोमुनदादीचे ऑफिसर्स खूब फावटी हे जागे कोणाक तरी दुसऱ्याकूच दिता. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर आनी स्वप्नील तारी. 29 जानेराक दोनापावला इन्व्हेस्टमेंट गोवा समीट 2024 जाता. उद्देजकांनी येवचें म्हण गोंयचो उद्देग मंत्री माविनाचो गांधीनगरांत जाल्ल्या व्हायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिटांत उलो. नव्या उद्देगाक सेटअप करपाक गोंयांत प्रक्रिया सोपी सुटसुटीत केल्या म्हण माविनान समिटांत उलयतना दावो केलो. उद्देजकां खातीर सरकार खंय नव्यो स्किमी हाडटा. We have enunciated newer policies, making it more easy to do business. Ease of doing business has been practically done, whether it was the new industrial policy, whether it was the new logistics and warehousing policy, and recently we have changed regulations as far as allotment of land is concerned, simplifying things further in the Industrial Development Corporation. Because we mean business. And as I have always said, and I want to say this here a little differently. Like I always had an issue with my director is from Kerala, so therefore I want to tell her. They always used to say God's own country, and then what was my argument to that? The gods dwell in Goa. So if it's God's own country, but they come and live in Goa. That's why everything good happens, and we want good things happening in industry as well. And we welcome in Goa eco-friendly industry. Tourism is our mainstay.
in tourism, in the entertainment sector. There is tremendous opportunity. On the 29th of this month, that is in January itself, we are having our own summit, Invest Goa Summit. I would like most of you to come. पर्वरी फ्लायओव्हराचे काम सुरू करच्या आधी ट्रॅफिक डायव्हर्जनाची तयारी. हायवे कुशीचे तसेच लागीचे रस्ते रुंद करूंक 34 कोटींचे काम सुरू. वेळ वाचोवंक तातूंतली 15 कामां नॉमिनेशन तत्वार दिवंक मंत्रिमंडळाचो बावटो. अशीर रस्ते रुंद करप, लायटीचे खांबे आनी उदकाच्यो पायपलायनी जाग्यार घालप आनी वॉल्तां सुदारपाचें काम आसतलें. पर्वरे जावपी ट्रॅफिक जॅमाचो प्रश्न सोडोवपाक सुमार 5 किलोमिटराचो फ्लायओव्हर बांदतात. काम चलतना येरादारीक आडमेळ जावची न्ही म्हणून हायवे कुशीकचे रस्ते रुंद करून ट्रॅफिक डायव्हर्ट करपाचो प्लॅन. ते नदरेन कामां चल्ल्या. फ्लायओव्हर सांगोर्डा जंक्शनाचेर सुरू जावन तो पर्वरी गौरी पेट्रोल पंपा मेरेन येतलो. 24.5 मीटर रुंद फ्लायओव्हर सुमार 5 किलोमिटराचो आसतलो. सरकारान कॉन्ट्रॅक्टवाल्यांक 2 वर्सांत काम सोंपोवपाचें टार्गेट दिलां. काम चालू असताना ट्रॅफिक कुशीच्या तशेंच लागींच्या रस्त्यांचेर वळोवन येरादारी व्यवस्थीत करपाचो यत्न. कुशीचे तशेंच भितरले रस्ते सुदारून थंयच्यान ट्रॅफिक डायव्हर्ट करपाचो प्लॅन. ट्रॅफिक डायव्हर्ट करून पर्यायी रस्ते सुदारपाक 34 कोटी मोडून 18 कामां हातांत घेतल्यात. 3 कामां टेंडर करून जाल्यार 15 कामां नॉमिनेशन तत्वाचेर घेतल्यात. वेळ उणो आशिल्ल्यान मंत्रिमंडळाचे बसकेन कामांचो प्रस्ताव दवरून खर्चाक मान्यताय घेतल्या. डायव्हर्जना बरोबर रस्ते सारखे करपा बरोबर हेर कामांय सुरू केल्यात ती अशी: पर्वरी ट्रॅफिक डायव्हर्जन प्लॅन, अशी रस्ते रुंद करप, लायटीचे खांबे आनी उदकाच्यो पायपलायनी जाग्यार घालप, वलता जाग्यार घालपाचें काम. वेगवेगळ्या कामांचो खर्च असो: कळंगुटे साळगांव हळदोणा मतदारसंघात ट्रॅफिक डायव्हर्जनाचो बोट लावपाक 48 लाखाचो कंत्राट. दमंदी गोवाकडच्यान चोगम रस्त्यार वचपाक 10 कोटी मोडून करतात नवो रस्तो. गिरी क्रॉस ते मोंतेगिरी स्कुला मेरेन 1 कोटी 67 लाखाचे डांबरीकरण. साळगांव फुटबॉल ग्राउंड ते लायटनिंग क्लबा मेरेनच्या रस्त्याक 1.86 कोटीचो खर्च. ओ कोकेरो जंक्शन पर्वरी तिस्क चोगम रोड सिवेज लायन परत घालपाक 2.52 कोटीचो खर्च. चोगम रस्तो ते नावेती पर्राचो रस्तो तार पुलाकडच्यान हॉट मिक्सिंग करपाक सुमार 4.5 कोटी. साळगांवचे अंडरग्राउंड केबलिंग करतना उस्तिल्ले रस्ते सारखे करपाक 2 कोटी. चंद्रागीत हॉटेल ते पिळर्ण IMM सर्कल आणि सरभोवतणीचे रस्ते सुधारपाक 2.76 कोटी. सैनिक ते SV रोड कोकुळ रेजिडेन्सी ते साई सर्कल रस्त्याचे कामाक 2.27 कोटी. वाडे चर्च ते बेताळ देवळाकडे रस्तो रुंदीकरणाक 2 कोटी. पर्वरी आणि साळगांव उदकाच्यो पायपलायनी जाग्यार घालूंक 18.65 लाखाचे काम. पर्वरीच्या स्ट्रॅचा वयल्यान दिसाक 80,000 मायल्स गाडयो ये वच करतात. कितलो फुल प्रूफ डायव्हर्जन प्लॅन केलो तरी ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक 2 वर्सां उठाबशी काडच्यो पडटल्यो अशी परिस्थिती. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. राहुल गांधीची 2.0 भारत जोडो न्याय यात्रा सुरू. इम्फाल ते मुंबय मेरेन बस आनी पायी अशी हायब्रीड यात्रा जातली. वेंचणूक तेंकिल्ल्यान असो निर्णय घेतला. राहुल गांधी उलयलो. मणिपुराचेर मोदी सरकाराक सोल्लो. राहुलाचे कन्याकुमारी काश्मीर भारत जोडो यात्रेक बरो रिस्पॉन्स आयिल्लो. न्याय यात्रेकूय तेंको दिवचो अध्यक्ष खरगेचो उलो. You have lost it because of the ideology of the BJP, because of the politics of the BJP, because of the hatred that the BJP and the RSS spread in their politics. आज फिर इम्फाल से वो मुंबई तक अपनी यात्रा सेकेंड यात्रा कर रहे हैं. इसीलिए सभी लोग उनके साथ खड़े होके ताकत दिखाना चाहिए और मणिपुर के लोग तो बहादुर लोग हैं, वो उनके साथ पूरा देंगे, ये मेरी आशा है. दिवचले धबधब्यार कालव्याकडेन लायिल्ल्या पांद्र्यांत बिबटो शिरकलो. फाटले कांय दीस तो खंय त्या वाठारांतली सुणी उखलतालो. त्या वाठारांत ल्हान भुरग्यांचेर बिबटो हल्लो करूंक शकता म्हण भयान थळाव्यांनी बोवाळ घाल्या उपरांत राना खात्यान थंय पांद्रो लायिल्लो. गोंयांत लागीं लागीं सगळ्या वाठारांनी बिबटे. लोकवस्तीत येवपी बिबट्यांचें अस्तित्व दिसताच लोकांचो बोवाळ जाता. उपरांत राना खातें धरता.
दिवचले धबधब्यारूय धरलो. फाटले कांय दीस तो थंयची सुणी व्हरतालो. हे खूप धोकादायक आहे, कारण लहान मुलं पण फिरत असतात. आम्ही आता जवळजवळ 5-6 वर्ष झालं इथं राहतो, कारण आम्ही असं कधी बघितलं नव्हतं. जेव्हापासून कुत्रं गेलं ना तेव्हापासून भीती वाटते, कारण लहान मुलं खेळतात. कधी मुलांना जर काय केलं तर काही करू शकत नाही, म्हणून खरं तर सावधानी बाळगायला हवी. अजून पण किती आहेत काय माहीत नाही. मागीर आमचे शेजारी आसा यांचे कारंडे म्हणून, त्यांचं कुत्रो एक असलो, तेका त्याने 2 दीस पयलीं खाल्ले आणि आमचे भुरगे सुद्धा खेळतात आणि ते डेंजरस आसा आमच्या खातीर. आम्ही इकडं काय झालं, परवा दिवशी रात्री आमच्या बाजूच्या पडोशीच्या कुत्र्यांना रात्री गायब झाली. आम्ही 2 दिवस हुडकलो तर त्याच्या काय कुठे गावलं नाही आहे. त्याच्यानंतर बघितलं 2 दिवसानंतर आमच्या पाठीमागे एक पाईपलाईन गेलेली आहे. त्या पाईपलाईनच्या पाठीमागे त्याच्या डेड बॉडी सापडली आम्हाला. नंतर आम्ही काय केलं, ते प्रभाकर करकंडे म्हणून आमच्या बाजूला राहतात, त्यांनी आम्ही सगळे मिळून फॉरेस्टमध्ये कंप्लेंट केलं. फॉरेस्टमध्ये कंप्लेंट केल्यानंतर त्यांनी आल्यानंतर इकडे सगळं सर्वे करून घेतले. सर्वे केल्यानंतर त्यांनी संध्याकाळी आणून इकडे एक पिंजरा गाठले ते बिबट्याला पकडायला. पिंजरा गाठल्यानंतर आम्ही एक कुठं तरी कुत्र्याला आणून तिथे ठेवलं. रात्री परवा दिवशी रात्री काय आलेले नाही ते. नंतर काल रात्री काय झालं, 12 वाजताच्या सुमारास ते आवाज आल्यानंतर आम्ही कोण तिकडे गेलो नाही. सकाळी 6 वाजता जाऊन बघितल्यानंतर ते तिथे पिंजऱ्याच्या आत ते सापडलेली होती. उसगांव तिस्कावयल्या पुलीस आउटपोस्टाची सापच दशा जाल्या. 34 वर्सां आदल्या ह्या आउटपोस्टा कडेन सरकाराचे खात्याचे लक्षच ना अशी परिस्थिती. स्लॅबाचे कपचे निखळून पडटात, रेस्ट रुमाच्या वणटीक वेरो गेल्यात, टॉयलेटूय सारखे ना. ह्या आउटपोस्टार होमगार्ड धरून 6 पुलीस असतात. लोकांक तांची काकूट दिसता. परिस्थिती पयल्यार सामक्यो कैद्या परस पायस जाल्ली आसा. ती भितर वचून परिस्थिती पयल्यार सामकी वायट परिस्थिती दिसता. तांकां तें कितें काम करपाची म्हणटा तें स्पिरीट येयना. उसगांव तिस्कावेल्या लोकांच्या मागणे प्रमाण 24 मे 1990 दिसा डॉक्टर लुईस बार्बोस गोंयचो मुख्यमंत्री असताना उसगांवचो आउटपोस्ट सुरू जालो. मात ते उपरांत ह्या आउटपोस्टा कडेन सरकारान तशेंच खात्यान लक्ष दिला काय म्हणपा सारकी परिस्थिती. हे पळयात, स्लॅबाचे कपचे पडटात, रेस्ट रुमाच्या वणटींक वेरो गेल्यात. उसगांव जे आउटपोस्ट म्हणटा आमी पुलिसांचे, हे आउटपोस्ट म्हाका दिसता ह्या आउटपोस्टाक जवळ 33-34 वर्सां सुमार जाली. आनी हेजें कंडिशन पळयलें जाल्यार सामकें बाबत जाल्लें आसा. बिल्डिंगेचें सामकें तुमकां पयल्यार कळटलें की स्लॅब कोसळ्या, मागीर उदकाचे प्रॉब्लम जावं, तांकां रूम सारके ना. हांगा जवळ जवळ 1 हवालदार, 4 PC आनी 2 होमगार्ड हांगा रावता, डेली आसता रिपोर्टींग करपाक. आनी त्याच प्रमाणे हेज्या पयलीं बी हांगा PC रावताले. तशें रुमाची वयर फॅसिलिटीज पयली जाल्यार कळटा, पण मातूय एका मेंटेनन्स नासलेल्या कारणान हे तशेंच एडजस्ट करून हांगासर हे गोंयचे आमगे पुलीस जे आहा हे रावता. हांगा खंय सदां 1 हवालदार, 4 कॉन्स्टेबल आनी 1 होमगार्ड असे 6 जाण असतात. मात तांची परिस्थिती कैद्या परस पास्ट. थळाव्यांक तांची काकळूट. सगळ्यांत पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार तिस्क उसगांव आउटपोस्ट जाला पळय न्ही, तेन्ना आमकां एक रिलीफ कशें मेळ्ळें. कित्याक तिस्क वाठार म्हणटा तो कितें आसा, हर एक तरेचे लोक हांगासर राविल्ले आसा. तेन्ना आमकां कितें दिसतालें, कितें पुलीस स्टेशन जालें नंतर बरें मेंटेन जातलें आमचें. पूण आतां पुलिसाचो हें आसा आउटपोस्ट आसा न्ही, तेजी परिस्थिती पयल्यार सामक्यो कैद्या परस पायस जाल्ली आसा. ती हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की पुलिसांक तरी एटलिस्ट ते बरें देशाची सेवा करता, हें करता, तांकां एक बरें रिलीफ मेळचें. रिलीफ म्हणजे इन द सेन्स बरें ते रावपाक मेळचें, जेणे करून ते मातशें सोफिस्टिकेटेड उरचे कशें. कारण पुलीस म्हणून आसा, लोक तेंचे बरे नजरेन तांकां पळयता, पूण तेंचे जर क्वॉर्टर्स जर सारके ना, तेंचें एनवायरमेंट सारकें ना, तांकां ते कितें काम करपाचें म्हणटा तें स्पिरीट येयना. ती भितर वचून परिस्थिती पयल्यार सामकी म्हाका दिसता सामकी वायट परिस्थिती दिसता. कारण अशें रावता तेंचे बॅड्स आनी बाकीचें पयल्यार सामकी वायट दिसता. कित्याक इतलें काम करता ते आनी तांकां बरी तरी सुविधा मेळना. ताका लागून गोवोरमेंटान तेंचे कडेन लक्ष म्हणटा. आनी जेणे करून हे डिपार्टमेंट आसा ते डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन आसा, तांणी हे मातशें गांभिऱ्यान लक्ष घेवचें. उसगांवच्यान प्रोडेटा खातीर विवेक. मोने जातीक दुस्मान कशे पळोवं नाकात. सुण्यांचेर दया माया दाखयात, तेवूय तुमचेर माया करतले. तांचे वाटेक येता कशें दिसल्यारच ते आंगार येतात. उरिल्लें खाण जेवण भायर उडोवच्या परस तांच्या पोटाक घालात.
सांतिनेस्तोक वाठारांत भोंवत्या सुण्यांचेर दया माया करपी आदली नर्स ब्युटिशन ओल्गा पिंटो पॅट्रन माळेत. नमस्कार. आयच्या पॅट्रन सिरिजान आमी आयल्या टोंका हांगासर आनी आमच्या वांगडा आसा एक हाऊसवायफ जी पणजेंतल्या खुबश्या जाग्यांचेर सुमार 100 वयर सुण्यांक खावपाक घालता. प्लस रस्त्यार जखमी जाल्ली जनावरांक सुद्दां सुण्यांक ना माजरांक ती रेस्क्यू करून हाडटा. तर मेळ्या आयच्या पॅट्रन ओल्गा पिंटो हांकां. I am feeding from 2004 and I am animal lover from my childhood. ओल्गा पयलींची नर्स. ताका लागून रेस्क्यू केल्ल्या सुण्या माजरांक वखद पाणी करपाक अणभवाचो लाव जाता. Professionally, I am a staff nurse. I was in Hinduja sister in charge. So I know all medicine and all. So I take the medicine and treat them, antibiotic and all, and they become okay for skin also. And you know, if they have, sometimes I use homeopathic medicine also. Along with your household chores, how do you manage to cook for so many dogs every day? Oh, my husband is a great help. I don't cook food for me. He is cooking for us food and I am cooking for the dogs. All the people cooperate with you feeding, or you are No. They do especially my society. They don't cooperate. They tell not to feed the dogs, not to feed the cats, and they have written on my wall, no feeding stray and pet dogs. But my husband went and he removed the no and feeding ing he removed, so it's remain now feed the dogs, feed stray and pet dogs. लोकांनी उश्टें जेवण डस्टबिनान वडोवचे परस सुण्यांक दिवचे. हॉटेलांकडेनूय उलयल्ले, मात ते म्हणटात तांकां तशें करपाक मेळना. They should whatever is left over there, instead of throwing in the dustbin, give to them. I spoke to so many hotels people also. They say no, it is not allowed. What kind of support or help you are expecting from the general public? Sincere request to them, please love them and feed them. Don't treat them like enemy. And see one thing, dog will never bite anybody until unless they interfere. तरी आशिल्ली ओल्गा पिंटो. ती म्हणटा जसे मनशांक आमी रिस्पेक्ट दितात तसोच रिस्पेक्ट जनावरां खातीरूय दिवपाक जाय. तांचे तुमी खूब मोग करात, तेजे परस चड मोग तुमकां इन रिटर्न मेळटलो. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी साहिल मांद्रेकरा बरोबर अपेक्षा पेडणेकर. राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठापने खातीर सत्तरी आनी उसगांवांत मोठी तयारी. 22 तारखेक एके तरेन मोठी दिवाळी आसतली. सत्तरीचो आमदार मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. ताणें आनी ताची घरकान्न देविया राणे पर्येचे भुमिका देवूळ नितळ केले. सगळ्यांनी आपापली देवळां नितळ करची म्हण विश्वजिताचो उलो. सत्तरी उसगांवांतल्या सगळ्या घरांचेर जय श्रीराम बावटो. बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो रामचंद्र की जय, बोलो रामचंद्र की जय, बोलो रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय. घरोघरी ऑलरेडी बावटे पावले, सगळे पावले. 22 तारखेचे प्राण प्रतिष्ठान, रामदेवाचे प्राण प्रतिष्ठान आणि अयोध्यान जो कार्यक्रम जातलो, जो देशाचे प्रधानमंत्री जे करतले त्याची आमची पूर्णपणे सत्तरीन उसगांव तयारी जाल्ली आसा. प्रत्येक घरोघरी आणि प्रत्येक घराचेर राम देवताचो बावटो आसतलो. प्लस मफलराक प्रत्येक देवळान पावल्या. म्हणजे आमी आरती 12 वरांचेर आमी करतले. म्हाका दिसता गोंय राज्यांत सगळ्यात व्हडल्या प्रमाणात जे साजरो जातलो, जे सेलिब्रेशन जे आमी म्हणटा, की खऱ्या अर्थान आमी दिवाळी जे म्हणटा ती सत्तरी आणि उसगांव जातली. बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय, प्रभु रामचंद्र की जय, बोलो प्रभु रामचंद्र की जय, बोलो रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय, बोलो जय श्री राम की जय.
इतले मजगती परवरचो आमदार रोहनानूय देवळाची नितळसाण मोहीम हातान घेतल्या. ब्युरो वांगडा कल्पेश गांवस. 1558 बाबरान अयोध्येत श्रीरामाच्या जन्मस्थानार बांदिल्ल्या बाबरी मशिदीच्या अध्यायाक 565 वर्सांनी 22 जानेराक पूर्णविराम. भारताचे आराध्य दैवताच्या जन्मस्थळाच्या मुक्तीलढ्यात 1885 पहिली याचिका, 1949 मुर्तीक अयोध्येत सुरवात, 1986 पुजेक मेकळीक, 2010 2/3 जमीन आणि निमाणे 2019 पुराय जमनीचो हक्क रामलल्लाक. अयोध्येची लोकचळवळ उभी केली करसेवकांनी. करसेवकांचे कारसेवक जाले. 90च्या सुरवेक हजारांनी करसेवकांनी ह्या खातीर घरदार संवसार जिवाची आहुती दिली. कारसेवकांचे एक अणभव स्वता तांचे तोंडान लोकां मुखार हाडपी ही सिरीज. आम्ही आमचो प्रवास करत करत अलाहाबाद पावले. अलाहाबाद पावल्या नंतर आमकां आतां बरें दिसलें, खूब रिलॅक्स दिसलें, कित्याक अलाहाबादच्यान आतां आमचो फुडलो प्रवास आसा अयोध्ये पर्यंत सुखकर जातलो. पण अलाहाबाद पावले त्या बरोबर पोलीस यंत्रणा जी आशिल्ली, सरकारची यंत्रणा आशिल्ली, आमी सज्जच आशिल्ली. आमकां थंय धरून सगळ्या कारसेवकांक, म्हणजे आमची जरी एक गट जर आशिल्लो जाल्यार अनेक गटांचो गट आशिल्ले, त्यामुळे मोठी संख्या जी आशिल्ली, आमकां धरून पोलीस वाहनां घालून अलाहाबादच्या एका जेलान भितर व्हेले. जेल म्हणटा आसतना तेजी परिस्थिती कशी आशिल्ली, एक कॉलेज त्या ठिकाणचे, ज्या कॉलेजीन चारी बाजूनी पोलिसांचो पहारो दवरलेलो, सशस्त्र पोलीस, आणि त्या भितर आमकां ते जेल कसो करून त्या थंय दवरलो. आमकां जेलांत दवरले. 4 दीस त्या ठिकाणी आमी काडले. तेजे नंतर आमकां नैनी म्हणटा ते जो एक प्रशस्त जेल आसा, सरकारचो जेल, त्या नैनी जेलान जवळ जवळ 6 दीस दवरले. आणि 6 10 दीस मासेरेका कारसेवकाक जेलान रावपा पडलें. ही 10 दिसांची सजा एक प्रकारे आमी भोगली. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.